नमस्कार. पोळ्या प्रुडंट खबरो. नुस्ते आयात बंदी वेल्यान कर्नाटक बीजेपीचो दबाव आमदार खासदार मेळे सभापती नुस्तेमारी मंत्री मुख्य सचिवाक विश्वजीत म्हणटा तडजोड ना मात बारीक नुस्तेकारांचो विचार. एक्टिविस्ट घाटेच्या सुवातेर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश बसलो सत्याग्रहाक दुयेंत मुख्यमंत्र्यावेलो भार देवचो प्रशासन जाग्यार हाडचे म्हूण सत्याग्रह घाटेन उपास सोडलो. 5 डिसेंबर मेरेन संजीवनी सुरू जावपाची शक्यताय उणीच. उसकारांचे खर आंदोलनाची आमदार प्रसादाची शिटकावणी. संजीवनीच्या गुदावान कुस्ता पोरूची 1.5 लाख पोत्यो साकर परिकार सरकारान सगळेच बंद. गोयच्या भुरग्या सांभाळ घराच्या विश्वासार्हतेची चौकशी संस्थाच्या कारभाराचेर सील प्राथमिक रिपोर्ट हायकोर्टा मुखार. सविस्तर चौकशीक मुख्य सचिवान मागलो म्हयन्याचो प्राझ. तेलका पत्रकाराचेर बलात्काराच्या केशीन तेजपाला आड केशीचेर सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती चालूच. गोय सरकारान जापेक मागलो 3 सप्तकाचो प्राझ. केस रद्द करूंक तेजपाल सुप्रीम कोर्टान. सेरुला कोमुनिदादीची प्रचंड जमीन भायल्या भायर प्रायव्हेट पार्टीच्या नावार ट्रान्सफर करूंक दिली म्हणून बार्देसीचो जोड मामलेदार रणजीत सळगावकराक विजिलन्सान केलो सस्पेंड. चौकशी सुरू. आणि कलकत्तान मान्युएल लांजारोटेच्या एटीके आड एफसी गोवाचो बुधवाराक सस्पेंडेड हुगो बुमो नाशिल्ल्यान कोच लोबेरा मुखार आव्हान. नुस्त्याच्या फॅक्टरीक आनी एमपीडींतल्यान एक्सपोर्टाक येवपी गाडयो गोयच्या नाक्यार आडोवच्यो न्ही म्हूण कर्नाटकांतल्यान दबाव येवंक लागला. कर्नाटकाचे आमदार खासदाराचे शिष्टमंडळ सभापती सावंत नुस्तेमारी मंत्री आनी मुख्य सचिवाक मेळ्ळे. गोंया लागसारच्या जिल्ल्यांतल्यान येवपी बारीक सारीक बिगर इन्सुलेटेड गाडयो खंय आडोवच्यो न्ही. सभापतीन तांकां 4 दिसांनी आपयल्यात. ते पयलीं गोंयान ताचेर चर्चा जातली. फॉर्मेलिन एक्सपोजे वेल्यान राजकारण तापल्या उपरांत एफडीए मंत्र्यान नुस्त्याच्या आयातीचे नेम खर केले. ताचो फटको कर्नाटकाच्या नुस्तेकारांक बसला. मंगळारा कर्नाटकाचे कांय आमदार खासदार येवन सभापती प्रमोद सावंताक मेळ्ळे. नुस्तेमारी मंत्री आनी मुख्य सचिवा मुखारय तांणी विशय काडलो. नुस्त्याच्या फॅक्टरी खातीर आनी एमपीटी वरवीं निर्यात करूंक येवपी गाडयो आडावच्यो न्ही म्हूण तांणी मागला. गोंया लागसार आशिल्ल्या जिल्ल्यांतले नुस्तें पारंपारीक आनी ते बर्फ घालून हाडटात असल्या बारीक सारीक गाडयांक थाकाय दिवची म्हूण तांणी मागला. नुस्तेकारांच्या रजिस्ट्रेशनाच्या अटींचेरूय चर्चा जाली. ह्या विशयाचेर गोंयांत पयली अंतर्गत बसका जातली. उपरांत 4 दिसांनी कर्नाटकाच्या शिष्टमंडळाक परत आपयतले म्हूण सभापती सांगता. रिजॉल्व जावपाक जाय. अदरवायज फॉर द फिश इंडस्ट्री खातीर आनी इवन दो वीच इज रिलेटेड टू द टुरिजम इंडस्ट्री ताकाच लागून टेस्टिंग आनी हें खंय तरी सुरू आसा. त्या खातीर म्हाका दिसता हे इशू जाता तितके बेगीन रिजॉल्व जावपाक जाय. एकदां कन्सर्न आमच्या मदीं मिटींग जाल्या उपरांत लोकल जे तेंचे डिस्ट्रिक्टांतले जे कोण ट्रेडर्स आसा तांकां परत एकदां तेंचें रिप्रेजेंटेशन घेवन यो म्हटलां सो दॅट तेंचे लोकल फिशरमॅनांचो इशू जो आसा पळय तो रिजॉल्व करपाचो प्रयत्न आसतलो. एफडीए मंत्री विश्वजीत राणे गोंयांत नाशिल्लो. तो प्रुडंटा कडेन फोनार उलयलो. गोंयकारांच्या भलायके कडेन तडजोड करिनासतना बारीक नुस्तेकारांक खंय थाकाय दिवं येता. Irrespective amount of pressure, I am firm on this stand and there is no question of taking any kind of look again on this issue. But as far as the small fisherwomen are concerned, I am applying my mind to see how I can find a solution to this problem. But as far as the compliance is concerned, they continue to stay. Traders have to comply. There is no question of going back. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आनी ओमकार फळारी. राजन घाटेच्या सुवातेर काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष गिरीश पणजे आझाद मैदानार दीसभर सत्याग्रहाक बसलो. दुयेंत मुख्यमंत्र्याक जबाबदारीच्या भारांतल्यान मुक्त करचो, परिकराचो भार दुसऱ्याक दिवचो, प्रशासन जाग्यार हाडचें म्हूण मागणी. घाटेची भलायकी हालिल्ल्यान ताका जीएमसीन घाल्लो. दनपार म्हळ्यार ताणें निमाणें उपास सोडलो. आनीक आमी आतां हें ठरयलां की उपोशनां हांगसरल्यान आमी बंद करतात. आमी थोडे आमचे कोर्टानूय गेल्ले आसा. ट्रॉझन बाबूय वेगळे हितून कोर्टान गेल्लो आसा. कोर्टाची लढाई एक सायडीन चलतली आनी आमी ही जी लढाई आसा गोंयांक गव्हर्नन्स
जाय, गोंयांक एक फूल टायम मुख्यमंत्री जाय, त्याचे खातीर ही लढाई आमी गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीन आतां लोकांच्या कोर्टान व्हरपाची ठरयलां आनी आमी एजिटेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ गव्हर्नन्स इन गोवा हें एजिटेशन आमी तालुका पातळीचेर व्हरतले आनी प्रत्येक तालुकाच्या जे हेडक्वॉर्टर आसतात थंय आमी हें एजिटेशन करतले. 30 तारखेक नोव्हेंबराच्या एजिटेशन आमी बिचोले तालुक्यांतल्यान बिचोले बस स्टँडा वयल्यान आमी हें सुरू करतले. तेजे नंतर 1 तारखेक पेडणे मार्केटांक. सो ही आमी आयज 2 आमचे प्रोग्राम आमी अनावन्स करता आनी मुखाल्ले प्रोग्राम आमी, कारण मागीर तेजे नंतर गोंयचे साहेबाचें फेस्त आसा त्या कारणान आमी 2-3 दीस स्थगीत दवरतले आनी परत मागीर आमी फ्रेश ते दुसरे तालुकांक आनी अनावन्स करतले. आनी म्हाका दिसता गोंयचे लोक आतां ओगी रावपाना, कारण 9 म्हयने हो खूब टायम आसा. सो आमी प्रत्येक तालुकान आमी जे तेंचो हेडक्वॉर्टर्स आसतले जावं मेन एरिया आसतली त्या वाठारान वचून आमी आमच्यो मिटींग जातल्यो आनी त्या मिटिंगे मार्फत आमी लोकां भितर जागृती करतले. इतले मजगतीं भलायकी हालिल्ल्यान राजन घाटेन उपास सोडलो. ताचो बेमुजत उपास 11 दीस चल्लो. मंगळारा दनपारां ताणें आडसराचें उदक पिवन उपास सोडलो. तो अजून बांबोळी जीएमसीतूच आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सरकारान सांगले तरी संजीवनी कारखानो 5 डिसेंबर मेरेन सुरू जावपाची शक्यताय उणेच. उसकारांची खर आंदोलन करपाची तयारी. सांगेचो आमदार प्रसाद गांवकर सांगता ते प्रमाण संजीवनीच्या गुदावान पोरूची 1.5 लाख पोतयो साकर कुसता. एक मातशी PWD सोडल्यार ह्या सरकारान कसलेच काम फुडें वचना. वता वता ते बंद. मुख्यमंत्र्याची दारां ठरावीक लोकांक उक्ती म्हूण प्रसाद मिडिया मुखार चाळवलो. ही जर फॅक्टरी तर सुरळीतपणे केली ताणी आमकां 5 तारीख काल ताणी एक लेटर दिलें आमकां की 5 तारीख पर्यंत फॅक्टरी आमी चालू करता म्हणून. जे फॅक्टरीची सद्याची कंडिशन आसा तातूंत तें आमकां दिसना की 5 तारीख पर्यंत फॅक्टरी चालू जातली अशें म्हणून. म्हाजें इतलेंच एक म्हणणें आसा आनी सरकाराक एक शिटकावणी आसा की 5 तारीख पर्यंत जे जालें ना जायत जाल्यार आमी सरळ सरकाराच्या विरोधाक आमी रस्त्यार उतरतले. कारण इतल्या शेतकाराचे भवितव्याची गोश्ट आसा. सरकारान जर योग्य विचार केलो आनी ह्या फॅक्टरीक सगळें पूर्ण रेनोवेशन केलें, कारण आमी जे पळय आतां मशिनरी म्हणटा ती खुबशी जुनी मशिनरी आसा आनी तातूंतल्यान जे पळय तांकां पळय मेंटेनन्स येता तो मेंटेनन्स दिसपा भायर खर्च येता. ह्यो फूल प्लांट नवो केल्ले जायत सादारण 50-60 कोटीच्या आसपास आमची इन्वेस्टमेंट केल्ली जायत जाल्यार म्हाका दिसता परत आनी फुडल्या एक 20-25 वर्सांक आमकां फुडें आनी पळोवपा पडपाना. मागीर इतली लॉस आमकां जावची ना. दुसरी गोश्ट साखरेची आसा. साखर आयज आमी जी तयार करता ती साखर अजून पर्यंत फॅक्टरीन पडून आसा. म्हाका खबर ना कित्याक ना म्हणून, कित्याक तेजी हें जायना म्हणून. ओपन मार्केटान अजून पर्यंत ती येना. साखरात सादारण गेल्ली वर्सा साखर तशीच आसा, भायर काडून अजून पर्यंत. ऑलमोस्ट म्हाजे कडल्यान एक 1.5 लाख पोती आसा म्हणून हांवें केल्ले. जर तितली सुद्दां आमी ती विकून तर काडली जाल्यार एटलीस्ट इंट्रस्ट पार्ट तरी आमी जो कितें फाटला तो तरी भरून काडूं शकता. मुख्यमंत्री दुयेत आशिल्ल्यान आमी सरकारात आसूनय सरकारा कडेन संपर्क तुटला. मुख्यमंत्र्याची दाराय खंय ठरावीक लोकांकूच उक्ती. सरकार धरपाना खुबशे विशय मांडले. आयज सांगे खातीर जर विचार केलो जाल्यार भरपूरशे मांडले कडेन आसा, पूण अजून पर्यंत जितले प्रमाणान सरकारान आमकां डिलिव्हरी दिवपा जाय ती अजून पर्यंत मेळ्ळे कडेन ना. एक थोडी PWD डिपार्टमेंटाचे जर थोडे सोडल्यात विशय तेंची त्या डिपार्टमेंटान फायल सोडल्यात. बाकी कडेन आयज पर्यंत खंयच्याच विशयाचेर म्हागेलें म्हणजे काम पूर्ण जे फॉर एक्झाम्पल हॉस्पिटल ताजे नंतर इरिगेशनाच्या विशयाचेर आनी ते भरपूर मांडले कडेन आसा. कित्याक आमकां इरिगेशन मेळ्ळें जायत जाल्यार तातूंतल्यान आमी सांगे फ्लरीश करूं शकता. स्पेशली इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचे आमी सोलार प्रोजेक्टा लागून एक जमीन मागिल्ली. खुबशे प्रोजेक्ट ऑलरेडी दिल्ले कडेन आसात पूण अजून पर्यंत कांय ना. मनोहर भाईची परिस्थिती बरोबर नासल्या कारणान सरकाराची बाकीचे कोण आसात त्या खंयच्यान जाल्यार ते आमकांच खबर ना. ह्या सरकाराचे आमी आयज घटक आसा काय ना हें आमकांय खबर ना. आमकांय प्रश्न पडटा. कित्याक आमकां केन्नाच कॉन्फिडन्सान घेतली वचना. आयज पर्यंत आतां बरें नासलें तेन्नाच्यान हांव जवळ जवळ कितलेशेच फावटी हांवें अपॉयंटमेंट मागली आतां मेळपाक लागून बाई. शेवटी रिटर्न लेटर दिलें हांवें पयर तरी सुद्दां अजून पण म्हाका अपॉयंटमेंट ना. गेल्ले आतां 15-20 दिसांक ही खबर आतां. एक दीस म्हाका फक्त एक 10 ते 15 मिनटां मेळोन फक्त तेंचें तोंड तरी पळोवपाक, डिस्कशन सोडाच पूण एक तोंड तरी पळोवपाची एक उमेद आसता म्हणजे आमकां. हे सरकारा भितर आसा म्हणटा आमी कितें तरी प्रश्न मांडटले म्हणून ते सुद्दां अजून पर्यंत करपाक मेळना. बाकीचें आयकता आमी कोण कोण मेळपाक मेळटा पेपराचेर पळयता कोण आमी म्हणजे कोणी राग केल्ल्या लोकांक वचून त्या कमिटी वचून मेळटा. आमकां कोणी मेळना हांगा. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. बलात्काराच्या केशीन तेजपालाक सध्या थाकाय. चली पत्रकाराचेर बलात्काराच्या केशीन तेलका मॅगझिनाचो आदलो संपादक तरुण तेजपालान केल्ले SLP याचिकेचेर सुनावणी सुप्रीम कोर्टान 3 सप्तक फुडें धुकल्ल्या. हे प्रकरण नोव्हेंबर 2013 गोंयच्या हॉटेलांत जाल्ले. ट्रायल कोर्टान निश्चित केल्ले आरोप रद्द करचे म्हणून तेजपाल सुप्रीम कोर्टान गेला. सुप्रीम कोर्टाच्या अंतरीम आदेशा प्रमाण फुडल्या आदेशा मेरेन केस फुडें वचूंक शकना. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.
गोंयांतल्या भुरग्यांच्या सांबाळ घराची विस्वासार्हता तपासूंक चवकशी चल्ल्या। ह्या संस्थाचे कारभाराची म्हायती दिवपी सील्ड प्राथमीक रिपोर्ट मुख्य सचिवान हायकोर्टाक दिलो। सरकारी अनुदान घेवपी ह्या संस्थेचो वेव्हार तपासून ती खरेच भुरगीं सांबाळाचो वावर करतात काय कितें, तशेंच सांबाळ घराच्या नांवान ह्यो संस्था कितें गैरवेव्हार करता काय ताची चवकशी हायकोर्टान मुखेल सचिवाक करूंक लायिल्ली। NGO स्कॅनान गोयच्या भुरग्या सांबाळ घरांतल्या भुरग्यांचो विशय हायकोर्टा मुखार व्हेल्लो। गोयच्या 78 भुरग्या सांबाळ घरांनी सादारण 2500 भुरगीं आसात। मात हातूंतल्या एकाय भुरग्याक थंय दवरचे पयलीं राज्य भुरग्या कल्याण समितीची कायदेशीर बंधनकारक मान्यताय घेतिल्ली ना असो प्रकार कोर्टा मुखार उक्ताडार आयलो। ताजे वेल्यान हायकोर्टान मुख्य सचिवाक ह्या सांबाळ घरांचो वेव्हार तपासूंक लायलो। मुख्य सचिवाक आदेश दिल्लो तो असो: गोयची भुरगीं सांबाळ घरा भुरग्यां विशीं कसलेच बेकायदेशीर वा गैर कृत्यांनी घुसपिल्ली ना हाची खात्री करपाक पुलिसांक घेवन चवकशी करची। गरजवंत भुरग्यांच्या सांबाळाचे अंतर्गत बायलां आनी भुरगीं कल्याण खात्याची ते विशींची कार्यपद्दत तपासची। प्रत्येक भुरगीं सांबाळ घराची विश्वासार्हता तपासून ताची खात्री करून घेवची। मुखेल सचिवान सध्या प्राथमीक रिपोर्ट सील करून कोर्टाक दिला। चवकशी पुराय करूंक आनीक 1 म्हयन्याचो प्राझ मागला। रिपोर्टाचेर नजर मारून कोर्टान केस बुधवार मेरेन फुडें धुकल्ल्या। बायलां आनी भुरगीं कल्याणाच्या विशयाचेर सुप्रीम कोर्टान 1 डिसेंबराक दवरिल्ले परिशदेक उपजिल्लोधिकारी रँकाच्या अधिकाऱ्याक धाडूंक सोदतात म्हूण हायकोर्टान सरकाराक बरोच उजरायलो। The High Court slammed Goa government for not sending senior official to attend a round-table conference organized by Supreme Court on the issue of child welfare. Later, Goa government agreed to send Secretary of Women and Child Department to attend that conference, with Vishwanath Nene Mukesh Kumar for prudent. काणकोणा कारवे गावडोंगरे मुळावे शाळेच्या भुरग्यांनी वर्गाचेर बहिष्कार घालो। एकली बाई सारकी शिकयना म्हूण भुरगीं आनी पालक तिच्या नांवान बोवाळ मारतात। ती बाई खंय भुरग्यांच्या फुडाराची वाट लावंक उठल्या। तिची बदली करिना तो मेरेन भुरग्यांक शाळेन धाडचे ना म्हूण तयारी। शाळेन बोवाळ जाला म्हूण कळटनाच थंय ADI पावलो। PTA आनी तांचे उलोवपूय जाले। हे आदी हालींच त्या बाईचो खंय आनी एके शाळेन असोच इशू जाल्लो। पयलीं शाळेंत भुरगीं खूब कमी आसलेलीं, म्हळ्यार दुसरे कडेन घालतालीं भुरगीं। 20च्या कमी जाल्लीं भुरगीं आमी ती आतां 38 पावयलीं। आनी त्या जाग्याचेर जर तुमी असली टिचर हाडूंक घालता जाल्यार परत शाळा बंद पडटली। परत आमी भुरग्यांक आमी इस्कॉलांत दवरपा ना, आमी भायर घालतले भुरग्यांक। ज्या टिचरी ट्रान्सफर जाले शिवाय आमगे भुरग्यांक आमी इस्कॉलांत कशें धाडपाचें ना। कित्याक आमगे भुरग्यांक सगळें सारकें शिकप ना जाल्यार सगळें फुडें शिकपाचें तेगे सुद्दां कमी जातलें। ती हाजे पयलीं आशिल्ली नुव्या स्कुलांक, थंयच्या लोकांनी तिका स्ट्रायक करून नाका म्हणून तिका थंयच्यान काडिल्लो आसा। आनी त्या अशे टिचरीक हाडून तेमी कर्व्या स्कुलान घातलो आसा। तुमी सपोज ट्रान्सफर केलें थंय लोकांनी पेरंट्सान नाका म्हणलें, तुमी ऑफिसान बसोवचें आशिल्लें तिका, स्कुलान दुसरी स्कुलान घालपाक गरज नाशिल्ली। हांव 100% म्हणटा ADIक सगळी इन्फॉर्मेशन खबर आसा। शाळेत बोवाळ जाला म्हूण कळटनाच थंय ADI पावलो। तुका जेन्ना MLA सांगता की बाबा अशें अशें प्रॉब्लेम जातले म्हणून ती इंटिमेशन दिली ताका सांगलें तरी असो तो पावलो ना। हांवें सांगलेलें की तें पळया एक तेमकां आपयाय, हांव येता सरा बी पळय उलोवया आमी अशें म्हणून। तें येयलें परत, तेमी थंय एप्लिकेशन दिलां तितलें तें। आमी डिसिजन घेवंक शकना, आमी डिसिजन घेवपी ना, आमी फक्त अरेंजमेंट करपाचें अवटी तेवटी। ADI सांगता, डेप्युटी डायरेक्टर सांगता तुमचे भितर सेटल करा आनी कितें तें मागीर आपूण डिसिजन घेता म्हणून आमी मॅसेज दिल्या। हें आमी जें कितें मागलां ऑन बिहाफ ऑफ पेरंट्स आनी स्टुडंट्स तें जाले शिवाय भुरगीं इस्कॉला वचनाय म्हूण पेरंट टिचरीचे अध्यक्ष प्लस पेरंट्स सगळें सांगता आमी ह्या इस्कॉलान भुरग्यांक धाडनाय म्हूण त्या टिचरीक काडले शिवाय। थिंगाचोय गोडे बाबा पेरंट्स गोडे बोवाड करीत जाल्यार तुमी ऑफिसान बसय। प्रुडंटा खातीर काणकोणच्यान बबेश बोरकार। सेरुला कोमुनिदादीचे जमीन स्किमान जोड मामलेदार आडकलो। कोमुनिदादीची सुमार 40,000 चौखण मेत्र जमीन प्रायव्हेट पार्टीक बेकायदेशीर ट्रान्सफर करूंक दिली म्हूण बार्देसचो जोड मामलेदार रणजीत सळगांवकाराक विजिलन्सान सस्पेंड केलो। गैरवेव्हाराचे प्रथमदर्शी पुरावे मेळिल्ल्यान सस्पेंड करून ताच्या आड विजिलन्साची चवकशी सुरू जाल्या। अशोक नायक भंडारी समाज संघटनेचो नवो अध्यक्ष अनिल होबळेक 1283 आड 1205 मतांनी हारून अशोक अध्यक्षपदाची वेंचणूक जिखलो। आयतारा सावन पणजे इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांजाच्या हॉलान मतमेजणी चलताली। देवानंद 1289 मतां घेवन उपाध्यक्ष म्हणून वेंचून आयला।
आयएसएलान बुधवारा FC गोवा कलकत्तान ATK आड पोरू FC गोवाचो हिरो मानुएल लांजा हे मॅचीन पहिलेच खेप गोवा आड खेळटलो. प्रणय हलदरू ATK वतीन FC गोवा मुखार आसतलो. FC गोवाचो मिडफिल्डर हुगो बुमो आणि डिफेंडर मोहम्मद अली सस्पेंडेड. मिडफिल्डर एडू बेडियाचे फिटनेसा विशीं दुबाव. कोच लोबेरा मुखार फिट टीम घालपाची चॅलेंज. सध्या FC गोवा दुसऱ्या आणि ATK 6व्या सुवातेर आसा. आठ गेमींनी FC गोवाचे 16 पॉइंट जाल्यात आणि सर्जिओ लोबेराचो पंगड दुसरे सुवातेर आसा. गेल्ले मॅचीन घरच्या मैदानार गोवाक बँगलुरून मारले. हे मॅचीन अणभवी स्पॅनिश मिडफिल्डर एडू बेडिया दुखापतीक लागून सुरवातेक खेळूंक नाशिल्ल्यान कोच लोबेरा मुखार मोठो प्रश्न निर्माण जालो. मॅच सोंपता म्हळ्यार हो प्रश्न आनीक सिरियस जालो. मोरोक्कन मिडफिल्डर हुगो बुमोक चवथे येलो कार्ड मेळिल्ल्यान तो ATK आड खेळूंक शकचो ना, जाल्यार डिफेंडर मोहम्मद अलीक गेल्ल्या मॅचीन रेड कार्ड पडलें. आतां बेडियाचे फिटनेस कितपत जाग्यार आयला हो चिंतेचो विशय. दुसरे वटेन अलीक रिप्लेस करपी सना सिंग काय निर्मल चेत्री हें गेमी दिसाच कळटलें. ATK आड FC गोवाची लायनअप कशा तरेन कोच लोबेरा मांडटा हाजेर फॅन्सांचें लक्ष आसतलें. दुसरे वटेन ATK घरच्या मैदानार खेळटना बरेच खडेगांठ कामगिरी करपाक तयार जाल्या. तांचो कॅप्टन स्पॅनिश अटॅकर मानुएल लांजारोटे कशा तरेन खेळटा हें लोबेराच्या पंगडाक पुराय खबर आसा. ताका कसो लोबेरा टॅक्टिकल रितीन आळो घालता हातूंतूय फॅन्सांक खूब इंटरेस्ट आसतलो हातूंत दुबाव ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबुक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवपाक मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.